बरेचशे फावटी एडेड हायस्कुलांतल्यान वेगवेगळे फावटी वेगवेगळे आमकां प्रॉब्लेम्स आयकूंकूय येतात, वेगवेगळ्यो कंप्लेनी आयकपाक येता. म्हणजे जावं त्यो मागीर टिचर्साच्या बाबतींत किंवा त्यो बाकी एडेड स्टाफाच्या बाबतींत आमी ऑलरेडी म्हणजे स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपा खातीर सुरवात केला. बऱ्याच जाणांक दिसता की एडेड हायस्कुलांतल्यांक म्हणजे गव्हर्मेंटाचो कांय संबंध ना अशें दिसून आयलां. बट टायम टू टायम आमच्या कडेन जर डिपार्टमेंटा कडेन कंप्लेन आयली आसत जाल्यार कन्सर्न मॅनेजमेंटाक सांगून म्हणजे काल केल्ल्यो सस्पेंड हे तुमच्या लक्षांत आयलां आसतलें. पण अशा पद्दतीची जर इरेग्युलरिटीज आमकां प्रायवेटली सुद्दां जरी कळत जाल्यार, कारण आमी जरी बरी एडेड स्कूल आसतले बट फूल गव्हर्मेंट इन एड ही गव्हर्मेंटूच दिता हें लक्षांत दवरप. म्हणजे संस्था चालकांनी त्याच बरोबर टिचरांनी हे तितकेच गरज आसा. कारण काही संस्था चालक जर पेमेंट दिवपाकूय हयगय करता आसत जाल्यार तांचेरूय बडी मारपा खातीर सरकार वगीर रावचें ना. आनी काही टीचर्स जर संस्था चालकांकडे जर म्हणजे काही दादागिरी करून भुरग्यांचेर जर त्याचो परिणाम जाता आसत जाल्यारूय डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही ते वगीर रावचें ना. हें हांव आयच्या दिसा हांवें मुद्दामून सांगता. कारण आयचें भाशण म्हाजे सगळे टीचर्स आनी संस्था चालक हे वाचता आनी आयकताय आसतले. सगळ्यांच्या पर्यंत ही मेसेज वचपाक जाय म्हणून हांवें आयचो हेजो मुद्दामून उल्लेख केलो.